प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वा विसवोर, वोड 1 ते 7 पर्यंत, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 7। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली। 12 अपोस्तलांची नांवां ही: पयलो सिमांव, पेद्रू म्हणटात तो, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, थॉमस आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत। 12 जाणांचें काम। ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्यांच्या गांवांची वाट धरी नाकात आनी सामारेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराच्या सांडलेल्या मेंढरां सोडशी वसात आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 अपोस्तलांक विचून काडटा आनी ताच्या फुड्यान तांकां आतां विचून काडून तांकां अधिकार दिवन तो आतां तांकां काम दिता। आनी भाव भयणीनो, आमी खरेपणी हे 12 अपोस्त जे जेजून विचून काडलेले आमी पळयत जाल्यार हे व्हडलेले शिकलेले मनीस न्हय, हे थोडे खारवी आसलेले। एकलो म्हणल्यार तो जुदास इस्करियोतान ताचो घात घेतलेलो, थोडे जे आसले एक जुदास क्रांतिकार म्हणून आसलो। आनी भाव भयणीनो, जे लोकांक जेजून विचून काडलेले ते सगळे भाग्यवंत मनीस नासले। ते इगोर्जेक वा ते देव मंदिरांत सदांकाळ आसताले हे नासले, ते आपल्या कामाचे मनशां आसताले। थोडे खारवी, थोडे आपले क्रांतिकार, थोडे आपल्या संवसाराच्या वस्तूंनी जुदास इस्कारियोता भाशेन। पूण भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां विचून काडटा तो फकत भाग्यवंत लोकांक काडिना। आमकां अशी शिकवण मेळ्ळ्या की खरेपणी जो लोक देव विचून काडटा त्या लोकांक तो फकत भाग्यवंत लोकांक विचून काडटा। म्हणजे जो लोक पवित्र जियेता तांकांच आपले अपोस्त म्हणून विचून काडटा। भाव भयणीनो, ज्या भाशेन संवसाराचो लोक पळयता त्या भाशेन देव पळयना। कित्याक भाव भयणीनो, संवसाराचो लोक फकत भायलो दोबाजो पळयता। संवसाराचो लोक जे भायल्यान दिसता तें पळयता। समजा मनीस हा तो इगोर्जेक येता, तो खरेपणी थंयसर वावर करता, तो खरेपणी मागणी करता, तो बरे भाशेन आपलें जिवीत जियेता, तेन्ना आमी तांकां विचून काडटा आनी तांकां आमी जेन्ना निमाणो ब्रेस्तार जाता तांकां आमी विचून काडटा, तांकां 12 अपोस्तलांक विचून काडटा। खरेपणी हे बरे मनीस लोक, हे बरे खालते लोक, हे बरो आपल्या इगोर्जेन वावर करतात, खंयच्या प्रेयर ग्रुपान वावर करतात वा इगोर्जेन कसलो आदार दितात, तांकां आमी विचून काडटा। खरे भाशेन जे बरे न्हेसोन येतात ते लोक, तांकां आमी खरेपणी मान दिता। पूण भाव भयणीनो, देव जे भाशेन आमकां पळयता, देव आमकां जे भाशेन आमकां तो विचून काडटा, तो ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे करिना, तो पळयता आमचें काळीज। आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जो लोक ह्या वेळार ज्या तितल्या लोकांक पयस दवरता, म्हणटा ते चोर, ते वायट मनीस, ते खारवी मनीस, ते हे मनीस आनी ते मनीस, देव तांकां खरेपणी विचून काडटा। कित्याक देव भायलो दोबाजो, भायलें काम पळयना, तो फकत आमचें काळीज पळयता। आनी भाव भयणीनो, जो कोण एक मनीस आयज पातक भायल्यान आदारता ताचें काळीज केन्ना बरें आसता। फकत जें तें काम करतात कित्याक तांची परिस्थिती वा जेन्ना तांकां खरेपणी सत कितें तें कळोंक ना म्हणून ती आतां तें वायट काम करतात, पण तांची काळजां बरीं आसता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव तांकां विचून काडटा, देव तांकां आपलें उतर दिता, तांकां आपलें उतर शिकयता, तांकां खरेपणी देवाच्या राजवटकीची खबर दिता। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां ताच्या उतराची ताच्या मोगाची खबर दिता, जो लोक खरेपणी
जेजू कडसून पयस केला तांकां जेजू वळखोंक ना, ती आतां जी लोक संवसाराचो लोक तांकां वायट म्हणटा, देव तांकां मानून घेता, तांकां शीस कोत्ता, तांकां भागयोन कोत्ता. म्हणटच आयज बाबणो जेन्ना जेजून आयच्या शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा, हे लोक भागयोन नासले, हे व्हडले सांत नासले, हे लोक खूब वायट मनीस आसले. थोडे लोक जेजूक वळखनासले, देवाच्या राज्यात नासले. पूण बाबणो जेन्ना देवान तांचे काळीज पळयलें, तांकां वेंचून काडलें, तांकां आतां देवाचें उतर शिकयलें, तांकां खरेपणी देवाच्या राजवटकीची खबर दिली, आनी भाव भयणीनो हे आपोस्त आतां सांत जाले. खूब जाणां आपल्या चड करून सगळ्यांनी आपलो जेजू पासत जीव दिलो, तांकां मारून उडयले, पूण खरेपणी ताणें देवाचें राज फुडें सरपाक वावर केलो. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ह्या आपोस्तला लागोन आमी आयज क्रिस्तांव जाल्या. खरेपणी आयज आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या. देवाचें उतर जें त्या आपोस्तलांनी परगट केलें तें आयज आमचे कडेन मेळ्ळां, आनी आयज आमी देवा बरोबर जेजू बरोबर संबंद दवरता. तर आयज भाव भयणीनो हें देवाचें काम फुडें वचोंक जाय जाल्यार आमी फकत ह्या 12 आपोस्तलांचें काम सोडून आमी आमच्यान म्हणूंक जायना आमी आतां तांचें काम करता. पूण आमकां जाय आतां खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी देवाचें उतर सदांकाल आयकता, खरेपणी त्या उतराचेर नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा. आतां बाब भयणीनो आमी जेजूचे शीश जाता, आमी जेजूचे पाटलावदार जाता. आनी जेन्ना आमी पाटलावदार जाता, आतां आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. खरेपणी तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिता. तांकां खरेपणी देवाच्या राज्यान एक बरी खबर जी ती नको आसली ती आमी खबर दिवपाक पावता. आनी भाव भयणीनो अशे भाशेन आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता, आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.